आमचे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पक्षाचे पहिले पंतप्रधान आणि या भारत देशाचे 10वे पंतप्रधान म्हणून ज्यांनी सूत्र हाती घेतली असे आमचे थोर व्यक्तिमत्व भारतरत्न वाजपेयीची आज 100वी जयंती त्यानिमित्त आमच्यामध्ये उपस्थित या नगरपालिकेचे चेअरपर्सन आमचे व्हाईस चेअरपर्सन इक्बालबाई अर्चना आमचे संगम संतीक्षा कार्यकर्ते मंडळ स्तरावरील सगळे बंधू भगिनी आयचो दीस हो सुशासन दिवस गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून आम्ही साजरे केल्लो वयता आणि आयच्यान 100वी जयंती असल्या कारणान येणारं पर्व जे आसा ते अटल पर्व किंवा अटल वर्ष असे म्हणून आम्ही साजरे केल्ले वयतले. येणारे जे प्रोग्राम असतले टील 19 डिसेंबर 2025 हे जे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यक्रम जातले ते सगळे कार्यक्रम अटल जीच्या नावाने सुपूर्द असतले. कारण आयचो दीस जो आसा तो एक भव्य दीस आसा. 3 पावटी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून सूत्र हाती घेतली. पहिले 13 दीस नंतर 13 महिने आणि त्यानंतर साधारण 6 वर्सां त्यांनी पूर्ण कार्यकाळ आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून काम पळयलें आणि तेणी जी स्वप्न पळयल्लीं म्हणजे आयज कृषी आधार कार्ड आसूं किंवा रोड जे आयज नितीन गडकरी जेन्ना रोडकरी म्हणून जेचें नांव वयता तेजी ती संकल्पना जर खरें कोणाची आसली जाल्यार ती आसलेली जे आयज रोड मोठे मोठे रोड जे आमच्या भारत देशामध्ये जातात संपूर्ण देशभर जे रोडाची रोड विणले वयतात जाळे ते जी संकल्पना जर कोणा आसली जाल्यार ती वाजपेयीची आसली. अणू चाचणी आतांच आमच्या उदयन सांगिल्ले प्रमाणे अणू चाचणी आसतली ते वेगळे वेगळे म्हणजे खुबशे अशे संकल्पना घेवन ते फुडें गेल्ले. फक्त आयज आमी राजकारण कशें करतात आयज म्हागे जर पंचायत पडटली जाल्यार हांव कोणाक जाल्यार सांबाळून दवरता. आयज चेअरपर्सन पडटा जाल्यार कोणाक कितें कशें हाडपाचें ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी पळयतात. पूण अशें व्यक्तिमत्वाचे अशें नासले. कारण एक मतान 1996 जेन्ना सरकार पडलें फक्त एक मताधिक्यान आमचें सरकार पडलें युतीचें सरकार आसलें. पण त्या वेळाचेर तेणें स्पश्टपण सांगलें की आपल्या असली सरकार चलोवपाची गरज ना. आपूण तुट्टलो पूण कोणा मदीं वागची ना आणि अशी एक मतान जर सरकार पडलें जायत आपल्याक कसली हरकत ना. कारण आपल्या ध्येय धोरण फुडें घेवन वचपाचें आसा. बरे दृश्टीकोनांतल्यान बरो भारत एक सुदृढ भारत तयार करपाचो आसा. अशें व्यक्तिमत्व जपणारे आमचे थोर व्यक्तिमत्व भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी अशे वेगळे वेगळे म्हणजे आयज तेणी जी स्वप्न पळयल्लीं दिन ढलेगा अंधेरा ढलेगा म्हणजे कमल खिलेगा त्या वेळाचेर म्हणजे ते लोकांक सांगताले की त्या वेळाचेर लोक आमचे चेश्ट करताले की बाबा तुमचे फक्त 2 सिटां 40 सिटां 100 सिटां तुमचे त्या वेळाचेर त्या लोकांक सांगताले की एक दीस असो येतलो जे आसा संपूर्ण देशभर भारतीय जनता पक्षाचे कमळ फुल्लेलें आसतलें आणि आयज सादारण 18 ते 19 21 राज्यांनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आणि आयज पूर्ण भोवमतान देशभरात भारतीय जनता पक्षाचें सरकार चलता. म्हणून असे म्हणजे थोर विचार फुडें व्हरपी आणि जेंची सेन्स आमची एक तकले अशी जावपाक शकता अशी बुद्धीमत्ता असलेले व्यक्तिमत्व म्हणजे तेणी केन्ना संवसार पळयला बायल भुरगीं म्हणजे आपल्या देशच आपलो संवसार आणि जनताय आपली भुरगीं बाळां अशी विचार फुडें घेवन वचणारे अशें आमचे थोर व्यक्तिमत्व अटल बिहारी वाजपेयी यांची आमी 100वी जयंती तुमी साजरी करतात. तुम्ही सगळे मोठे संख्येन उपस्थित रावले. तुम्ही सगळे आभार व्यक्त करतात. सगळ्यांनी आमच्या थोर नेत्याक फुलं अर्पण करचे आणि त्याच्या आत्म्याक चीर शांती लाभो अशी आम्ही प्रार्थना करचे. सगळ्यांना देव बरें करूं. धन्यवाद.